देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं ओदीक भागी. लूक 11 वोळ 28. ह्या कानान आयकलें आनी दुसऱ्या कानांतल्यान भायर उडयलें अशें आमी कोणाकूय तांच्या बऱ्याक आनी देखीक सांगलोलें, पूण तें तांणी मानून घेवंक ना. वो अमत्या कळशार उदक कशें करून उडयलें तेन्ना आमी म्हणटाव. आवय बापूय तरणाट्यांक टिचेरी इस्कॉलांतल्या भुरग्यांक बरी शिकवण दिवन देखीचें तें सांगतात, पूण आयकुपी तरणाटी आनी भुरगीं दुर्लक्ष करतात आनी ह्या कानान आयकून त्या कानांतल्यान भायर उडयतात. देवाचें उतर आमी दिसपट्टी वाचतां, आयकतां जायत. तेच परी जायतीं प्रवचनां, सेरमांव आनी नियाळ आमी आयकतां, पूण हें सगोट आयकून कितलें आमच्या जिविताचे चालीक आमी लायतां ताचो आमी विचार करूंक फावो. उतर म्हज्या देवाचें काळजांत कोचोवन दवरता अशें स्तोत्रकार उद्गारता आनी देवाचें पवित्र उतर सांबाळून आपलें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणें चलयता. देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं ओदीक भागी अशें जेजू म्हणटा. आनी देवाचें उतर आपल्या जिवितांत पाळटात तांची जेजू तुस्त करता. देवाचें उतर शोकेसींत वो नेटयलोल्या पेडार दवरूनच रावचें न्हय. त्या देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी चलुया. देवा उतराच्या उजवाडान आमचीं पावलां मारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.